सगळी उभी राहून आम्ही सुरुवातीचे गायन गाऊया. हे मोच्या उगडासा खोरात हे 14:5-7 A14 पेज 7. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां हे सकाळच्या आदेशाक महिमा कशी येवकार. आयच्या मिसाचे समारंभाक आमी मिसा भेटयता. आयज थँक्स गिवींग मास, 21 वर्साचो वाडदीस, 21st बर्थडे आमची भयण लिएन रोड्रिगीस. तिका कुडी आत्म्याची भलायकी मागतना मिलाग्रीना लोरेन आमची भयणीक आज म्हयन्याचो उगडास. सर्गीच्या बापान हे आमचे भयणीक आमचे मदली अकस्मात आपोवन व्हेली. सर्गीच्या बापान तिका शासनीक शांती आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाची भागेली कोर म्हूण मागुया. तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासत माचिका कुलासो, ग्लॅडीस कार्दोजो, जेम पिरीस. मागुया आमचो भाव आंतोन मोरायस भलायकीन बरो ना, देवान ताका पेकोवणी दिवंक, बरो करूंक ताचे पासत मागुया. आनी आमची सगळीं देसां मनान धरून हे मिसा भेटीन तयार जावंक, काळीज मनान नितोड जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे सौभाग्यून सदांच अंकवार मारीक सगळ्यां दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Somiaga
krótko, Krista na krótko, Sumia na krótko, Sumia na krótko. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची ते हे जोमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा, आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवेंनूच दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणव. तुजे मीतमेर नासलेले भलेपणाचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सगळे काळजान आनी शक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागता. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. जोसुएच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जोसुएन इस्रायलाच्या सगल्या कुलांक सिकेम गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या धर्मशास्त्रांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोसुएन सगल्या लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, मागां तुमचे पुर्वज नदीचे पलतडी जियेताले आनी दुसऱ्या देवांची सेवा करताले. तांतलो एकलो अब्रामाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा. तेन्ना अब्रामाक तुमच्या पुर्वजांक नदीचे पलतडी तावन हांवें काडलो आनी कानानकाराच्या सगल्या देसांतल्यान व्हेलो. ताची सोसोत हांवें वाडयली आनी ताका इजाक जल्मोसो केलो. इजाकाक हांवें 2 पूत जाकोब आनी इसाव दिले. इसावक दायज कशें सिरीचो दोंगरी गांव हांवें दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. तेन्ना मोइजेसाक आनी आरोणाक हांवें धाडले आनी थंय जायतीं अजापां करून हांवें इजिप्ताक पिडापीड दिली. उपरांत थंयची हांवें तुमकां भायर काडली. तुमच्या पुर्वजांक हांवें इजिप्तांतली काडली आनी तुमी दर्याशी पावली. रोथ आनी घोडेस्वार घेवन तांबड्या दर्या पर्यंत इजिप्तकार तांच्या पुर्वजांचे फाटीक लागले. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें तांचे आनी इजिप्तकारां मदें एक दाट मुरें पडोशें केलें आनी तांकां गिरासूंक दर्या तांचेर परतिलो. इजिप्तांत हांवें कितें केलें तें तुमच्याच दोळ्यांनी तुमी देखलें. उपरांत तुमी लांब काल अरोणांत जियेलीं. मागीर जॉर्दानाचे पलतडी रावतल्या अमोरितांच्या देसांत हांवें तुमकां हाडली. तांणी तुमचेर झूज मांडलें आनी हांवें तांकां तुमचे आधीन केलें आनी तुमच्या दोळ्यां मुखार तांचो देस तुमच्या ताब्यांत पडलो. त्या उपरांत बालाक जिफोरचो पूत मोआबचो राजा इस्रायलाचे झूज करूंक उठलो आनी बालामाक बेओराच्या पुताक तुमचेर शिराप घालूंक ताणें आपोवंक धाडलो. पूण हांवें बालामाचें आयकूंक ना. परतेंच जाल्यार ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो आनी ताच्या हातांतली हांवें तुमकां वाटायली. आनी तुमी जॉर्दान नोद उतरून जेरिकोक पावली तेन्ना आमोरितांनी, पेरिजाजितांनी, काणाकारांनी, हितीतांनी, गिसगाशितांनी, हिवितांनी
आनी जेबुसितांनी केल्लें तशें जेरिकोच्या लोकान तुमचेर झूज मांडलें. पूण तुमकां सगल्यांक हांवें तुमचे आदीन केली. तुमचे मुखार हांवें गांजिलांक धाडले आनी तुमी पावचे आदीं अमोरितांच्या दोगांय राजांक तांणी धांवडायले. हें काम तुमचे तलवारीन वो तुमच्या बाणान करूंक ना. हांवें तुमकां एक देश दिलो, पूण तुमी तो कामायज करूंक ना. आनी तुमी रावतात तीं शारां तुमी बांदूंक नात, तुमी लावूंक नात त्या दाकांच्या आनी जैतुनाच्या मोल्यांतलीं फळां तुमी खातात. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातालो, ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. सगळीं म्हणया, ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. सोरेस्पोराक दिनवासात तो कोरेंच बरो, ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. देवाच्या देवाक दिनवासात ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. दोनयाच्या दोनयाक दिनवासात ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. जबाब, ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. आपले पोरजेक अरोणांतल्यान चोलून व्हेली, ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. बोलिश्ट राजांक ताणें मार दिलो, ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. पदवेदार राजांक ताणें जिवेशी मारले, ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. जबाब, ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. तांचे देस दायज करून दिले, ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. दायज करून आपल्या चाकराक इस्रायलाक ते दिले, ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. आनी आमच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडयली, ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. जबाब, ताचो माय मोग मिटमेद नासलोलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. मनशाचें उतर कशें न्हय, बोगोर देवाचें उतर कशें. देवाचो निरोप मानून घेयात. सोरेस्पोराक जोय. प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका समया. फारिजेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावूंक तांणी विचारलें, कसलेय कारणाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो, तूं औरंगाबाद तान रोसनारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हळे पासत दादलो आपले आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिणीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातली. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटच ती आतां दोगांनूय एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. ताणें ताका विचारलें, तो लग्न मोडण्याचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायला तें कितें? ताणें जाप दिली, ह्या वस्तूंनी तुमी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोइजेसान तुमच्या पोतिणीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली. पूण औरंगाबादान अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपले पोतिणीक आपणाक विस्वासी अविस्वासी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसरे कसलेय कारणाक लागून
तिका सोडून दीत जाल्यार आनी दुसरे कोडे लग्न जायत जाल्यार तो पोरदुवार करता. शिसांनी ताका म्हळें, बायल येतान घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. ताणें ताका अशी जाप दिली. हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना. बोगोर हें देवदेणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसवांतान इजडे जल्मल्ले आसात, मनशांनी केल्ले इंजडे आसात आनी सर्गीच्या राजाक लागून आपणाकूच इंजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी बाबांनो, आज आमकां सगल्यांक आनीक एक लग्ना विशीं शिकोवण मेळटा. आयचें शुभ वर्तमान आमकां सगल्यांक बकरून लग्न जालेल्यांक आमी घरा वयता आसतना हांगा बसून म्हाका आयकूत आसतना धाकटुलो नियाळ आमी करुया. तुमी तुमचेच वाद्याचे देखून मोइजेसान तुमचे पोतिणीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली. अशेंच कितें आज घडटा न्हय. वेतेक वी टॉक ऑफ डिवोर्स, एनालमेंट, सेपरेशन. आज कुटुंबांत कितले प्रश्न. आमच्या गोंयांत कितले प्रश्न. वर्साच्या वर्साक एके वाटेन कोवीड जावन काजारां मातशें बंद पडलें. हांव हुशाल आहा, तेवूय हुशाल आहात. बिशप हावजान केसीस उणे जाल्यात तिल्यो, काजारां जावंक ना. तेंच्यांनी इंग्लंडाक वचून काजार जाता खंय लोक गोंयचो. बाबा भयणीनो, आज बिग प्रॉब्लेम. Marriages are going to the rocks. तुम्ही तुमच्याच वाद्याचे जाल्यात. औरंगाबादान अशें नासलें. जेजू म्हणटा देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. आपल्या सारक्याची आनी सुरोपायची. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी गेल्यार आमकां मेळटा देवान फियात म्हळें जा आनी सगळें जालें, इन्क्लुडींग बर्ड्स एंड एनिमल्स, एवरीथींग. पूण आमच्या सारक्याचो आनी सुरोपायेचो मनशाक रचुया देवान म्हळें आनी दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. And the vocation to marry is put into the each person. दादल्यान आनी बायलेन लग्नाचें आपोवणें घातलें देवान जेन्ना ताका दादलो आनी बायल करून रचली. So the author of marriage is God. देवतान लग्न उत्पन्न जालें. देखूनच आदामान म्हळें तूं म्हज्या मांसाचें मांस हाडाचें हाड. लग्न जातात कितलो दोबाजो. कोविडान फकत 20-25 म्हणटात. एके वाटेन बरें. कितलो देस्पेस, कितलो दोबाजो. एक व्हिडिओ मॅन पावना, कितलेच आसतात व्हिडिओग्राफर, कितलेच फोटोग्राफर. आनी आतां सुय जाल्यार मोबायल आहा. काजार जाता आसतना काजार जालें म्हणून पावले सगल्यांक. आनी मागीर हनीमुनानसान येतोच काबार काजार. थोडे फावटी गिफ्ट दिल्यार ते उगडूंक पुरान वेळ ना. काबार. दॅट्स दी एंड. आयची लग्नां ही बाबा भयणीनो. लग्नाक आपोवणें पयलीं सुवातेर आमी विसरता. स्पेशली टुडेज जेनरेशन. जेजू म्हणटा, हांव म्हणना,
देव देणे मेळ्ळा तांच्यानूच लग्न जावं येता. इट इज अ वोकेशन. आपोवणे आसूंक जाय तुका लग्नीक जिवितांत, आनी आपोवण्यांतल्यान तूं तयार आसूंक जाय सोंसणीक जावपाक, समजीक जावंक. टू गेट मॅरीड टू लिव ऑन पिन्स, कॉन्स्टंट एडजस्टमेंट टू वन एनदर. एके घरांत खंय गोरकारांनी च्या करून हाडून दिली गोरकाराक. ती म्हणटा साकर मातशें चड पडली. ताणें खंय साकर चाकली ताकली. कितली साकर घातले गो तुवें, पळय हाडून दिल्या तुजी साकर. तापलो. सकाळ फुडेंच बायलेन सांगलें फाल्यां सान तूं च्या कर, तूं साकर घाल, तूं पियावंक दिना. जालीं केसांव. कोणाक लागून? साकरेक लागून. सकाळ फुडें 6:30 वरांचे मीस जातोच एकलो भुरगो आयलो म्हजेशी होली स्पिरीट चर्चींत. म्हज्यान विसरूंक जायना. आनी म्हणूंक लागलो फादर राती बरीच जोगणी जाली म्हजी आनी बायले मदीं. हांवें मारलें एक तापोट ताजें. म्हजी मुदी वचून ताच्या नाकाक डोली रोगत आयली. आनी कित्याक? उशाक लागून पिलो. उशाक लागून जोगणी जाली आनी ती जोगणी पुलिशेक पावली. पुलिशेन पयलें रोगत आयिल्लें आहा, बायलेच्या नायट ड्रेसाचेर पडलें आहा, केस केली. हांवें म्हणलें उशाक लागून? हय. उशें आसलें घोवा लागीं. तो आपल्याच्या पांयांचेर धरून टी व्ही पळयतालो. बायलेन येयलें आनी सांगलें हें उशें म्हजें. घोवान म्हणलें ना हें म्हजें. बायलेन म्हणलें हें म्हजें उशें, हांवें तुज्या पयशांनी घेतलेलें. ती उशें उडटाली. घोवाचेर राग आयलो. घोवान दिली. हांवें म्हणलें दिवंक जाय आसलें म्हणजे. फादर सदांच तिचें सारकें करचें, सदांच तिचें आयकुचें. आनी हांवें म्हणलें आतां कितें केलें तुवें? लग्नेक आपोवणे आमी विसरता. पेद्रू फोर्सू काय तूं काजार जाता, जाकीन कोत्रीन काजार हांवूय काजार जाता. ना, आपोवणे देवान देणें आमी विसरता. उगडास येता काय केन्नाय? वॉज इट माय वोकेशन? सेकंडली लग्नेक संस्कार. संस्काराचो दर्जो दिला जेजून. अ कव्हनंट. कव्हनंटल लव. देवा आनी पोरचे मदें पयले वाचून आमी आयकलां पोतून देव उगडास करता. हे भाशेन हांवें तुमकां सोडयली, करार केलो देवान. तुमी म्हजी पोरजां आनी हांव तुमचो देव. तुमकां कांयच जावंक दिवचो ना. हांगा येतच बाबा भयणीनो काय बरीं उतरां म्हणटात, बेस्ट सारकें. मागीर हांगा करार घोव आनी बायलेचो, एक दादलो आनी एक बायल. करार. घरा गेली करार बरो सगलो बंद. चल. इट इज अ कव्हनंट. बायल आनी घोव एकामेकाक म्हणटात, उतरांनी जाय तें उलोवंक जायना. म्हणटात हांव तुजो मोग करतलो, तुका राखतलो, तुका सांबाळटलो, तुका कितेंच वायट करूंक दिवचो ना. हांव तुजे खातीर मरूंक तयार आसा. दीस इज दॅट कव्हनंटल लव. आनी मागीर थोड्या तेंपान दांतूच फोडटलो तुजे. हांव बॉक्सर जालां. आनी उलोवशी फोडटलो तुजें तोंड. आयची लग्नां बाबा भयणीनो शिकिल्ल्या मदेपुऱ्यान. इज दीस द कव्हनंटल लव? आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो लग्न एक कमिटमेंट, जबाबदारेची वस्ती. जबाबदारेन आमी पावलां मारता. पवित्र सभा प्रेपरेशन करूंक लायता व्हंकले न्हवऱ्याक. जायते फावटी आवय बापायक तशेंच काजार जातल्यांक बार तो आवय पाद्विगारांनी दोतोनीक आपयता.
फॅमिली सर्वीस सेंटर आनी कोर्स करूंक लायता. कित्याक बाबा म्हणून पाद्री घरा खोशी म्हूण फॅमिली सर्वीस सेंटराक खोशी म्हूण ना बाबा म्हणून दॅट वी मे लिव आवर मॅरीड लायफ सासणांत पुऱ्या दादलो आनी बायल करून देवान तांकां रोचली. आनी देखूनच दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो, गोरकान आपल्या आवय बापायक सोडटली आनी ती दोगांय एक जाली. सुखान दुखान पिडीन बोलायची मोरो पुऱ्यान. बायल म्हणटा राग येयलो, हांव चल्ली म्हज्या माय घरा. माय म्हणटा बायको यो आसूं आमगेरी राव. आयज घरा वयता आसतना खेरीत आमचे लग्नीक जिविताचेर नदर मार. And the best is to renew our marital contract or marital covenant every day. Every day. काय बरी ती उतरां. आनी ती उतरां आमचे शोकेसीन व्हडल्या अक्षरांनी बरोवन दवरूंक जाय. आमी साबावांनी आनी चेर दवरता कबडांनी हें दवरूंक जाय. एका घरांत आवयन आनी बापायन लग्न जालेली ही उतरां आमी एकामेकाक म्हणलेली खुशालकायेन देवा उजीर इतले सगळ्या लोकां उजीर पवित्र सभेच्या नेमलेल्या यादनिका उजीर आमी म्हणलेली हांव तुका म्हजो पोती, हांव तुका म्हजी पोती म्हूण घेता. सुखान दुखान पिडेन भलायकेन तुजो मोग करतलो, तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण लेखतलो म्हूण भास दिता. मानान आज आमी विसरता एकामेकाक मान दी. ही उतरां दीज आर सेक्रेड वर्ड्स. तितलीच ती अमेरिकाक वचतींच, जर्मनीक वचतींच, रशियाक वचतींच, खंय वच तीच उतरां ती. तो लग्नीक जिविताचो सार. आनी आमी मागीर सगळीं विसरली. 25 वर्सां जातूच उगडास येता. अरे 25 वर्सां करया आनी तो फादीगार रिन्यू कोना तें कोना बासावणी कोना ते दुस उगडास येता. 25 वर्सांनी बासावणीचो उगडास ना बाबा. दॅट इज टू बी रिन्यूड एवरी डे. एवरी डे इज अ रिन्यूअल ऑफ आवर मॅरिटल कवनंट. जेजू हांगा येता ताणें उतरां आनी हो संदेश आयज आमकां दिला. ताचे लागीं मागुया आमचें लग्न जालेल्यांक तांचें लग्नीक जिवीत सांबाळ. लग्न जावंक वयतल्यांक तांची तयारी बरी जावं आनी आमच्या गोंयांत आनी सगळ्या संवसाराक लग्न जालेल्यांनी तें एक आपोवणें, तो एक संस्कार, तो एक करार म्हूण आपलें लग्नीक जिवीत देवाक जाय ते भाशेन जियोवंक. भेटून एक आमी गायन गावया. मातयेचे भांगार करून C24 पान 30 आनी 8, C24 पेज 38. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमी
तुमच्या हातातले बलिदान आमच्या नाके शुभेच्छा दवा सर्वेस्पोर बांधून घेऊन भोवमोगाळ बाप्पा तुवें केल्ल्या उपकारा खातीर ओवाकरणीचो योद आमी तुका समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें आमकां जायतीं देणी दिलें. तुज्या नांवाचे मोहिमेक आमचें जिवीत तुका उरपूंक फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराताय बातांव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन भासुया. आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोरपदवीधर आनी सासणाचे देवा सोर्व काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय. नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर स्वर्ग आनी संसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान बाप्पा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन भासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासाद समोर पुंची. तेचपरी जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात म्हजे रोगताची कास. नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत आतक्यांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगुटुया. जेसू मेलो जेसू जिवंत जाला जेसू नव्यान येतलो. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमी समजता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या रोरेनाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपूण व्हेली. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती आतां पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आपापलो वाडदीस समारंभतल्यांची दया कर म्हूण हांगा वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आनी आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी कुंवार मारिये देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मनवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू सांगितला त्याच जेजूत आहे. पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंधून आणि वैभव तुका सासनांच्या ससनान आमेन. आमच्या सोरबंडारा जेजून शिकवलेले मागणे म्हणून आता आम्ही सोगली बाप्पा कुलो मारूया. आमचे बाप्पा सुखींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक वक्षता. तुजी आमची पातकां घोस आनी आमकां टाळणीन पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो विश्वान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखंडांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनांच्या सासनां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतना जोड चलयता सासनांच्या ससनान. आमेन. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. आनी तुमचे सगळे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांट. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. लग्नाचो भेस एका संस्कारांत उंच उबारलेलो जेजू. लग्ना बेसांत तूं आमकां कुरपा दिता आमच्या लग्नीक जिवीत जिवंक. आपल्याकूच मोडून तो आमकां दिता. आमच्याय जिवितांत घोवान आनी बायलेन आपल्याकूच मोडून दुसऱ्या खातीर जिवंक. हे जेजूच्या जेवणांत आदां वांटून घेतिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. घुमयाच्या वेळार आमी गायन गावुया. मोगा वांटप D30 आनी 2 पान 60 आनी 4. D32 पेज 64. Sarga
प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे बापा, आमचे उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ही आत्मीक पोसणाची घोटायेन आनी संतोश बरीत काळजान अदीक व्हडे भक्तीन तुजी सेवा करूं दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फाव जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. बाबडीनो, आज सांजे 6 वरांचेर आमची इगोर्जीन मीस आसतलें, त्या उपरांत कॉयर प्रॅक्टीस आनी आज सांजे तारीख 13 म्हणटच सांत आंतोनीच्या कपेलांत नोमशींत मीस आसतलें 6 वरांचेर. जायते तेंपान मार्सांचान हें कपेल बंद आसलें. आज आमी तें उगडटा, थंय मीस करता. मीस जातलें सांजे 6 वाजता. आमची खरी शाबासकी आमची भयण लियन रोड्रिगीस आपलो 21वो वाडदीस समरमता. देवान तिचेर भरपूर आशिर्वाद घालून आनी जी जबाबदारी तिका आज मेळटा 21 वर्सांची, द की टू फ्रिडम, ताणें आपली जबाबदारी बरी भशेन पाळूंक ताचे लागीं ताचे पासून आमी मागुया. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या एकामेकाच्या मोगान जियोंक जेजू नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका शेवटाचे गायन आमी गावुया. यू पोस्तीस झुजे वाजा आमच्या बाबा, पान 249. यू 35, पेज 249. Pagivod zara amcha baba, mirodam tuji mozor pavor. Sakshi diu Jesu pavar posu, urbemo amka sagor. Zirabuk zulu, tu pot gihiti, tu kabur.